करूनही अनुदानित शाळा घेतात आलायती फी। पालकांनी दिवची नी मुख्यमंत्र्याची शाळांक शिटकावणी। 9वे सावन एनईपीचो प्लॅन। रिक्रुटमेंट नेम अटी बदलतले। एकात्तर सरकारी शाळांतल्या 41 निकाल 100%। 13 शाळांनी एकलोच फेल। मुख्यमंत्र्यांची परबी। सुविधा सुधारतात, भुरग्यांक सरकारी शाळांनी घालची म्हूण उलो। गोंयभर मान्सून पूर्व पावसाची दुसरी दडक। जगला गडगड वारे मारून पावस। झाडां आडवी। 31 मे म्हणल्यार मान्सून केरळांत। मिरामार विजेन एकलो सोंपलो, दोगा बेशुद्ध। फोंड्या बिराडाक रावपी बिहारी चलयेक दुबावीत मरण। अस्वस्थ अवस्थेंत हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन मरण। उपासान गेले म्हूण बोवाळ। दोतोर म्हणटा कारण कळटले, विसेरात तपासतात। डायबिटीज, काळीज, लिव्हराची दुयेसां मेळून 41 वखदांचे मोल देंवयले। लोकांक वखदां परवडची म्हूण नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग ऑथॉरिटीचे बसकेन निर्णय। मयड्याक पुलीस म्हूण सांगून दोगांनी एके बायलेचे मंगळसूत्र मारले। थिवी घरफोडी। 5 लाखांची लूट। ऑनलायन फ्रॉडान एकल्याक 90 लाखांची टोपी। गोयचे क्रायम रिपोर्ट। आणि भारतीय फुटबॉल आयकॉन सुनील छेत्री भारत इंटरनॅशनल फुटबॉल टीमींतल्यान रिटायर। सोशल मीडियार व्हिडिओ पोस्ट करून निवृत्तीची घोषणा। 2 दशकांचे कारकिर्दीक पूर्णविराम।